गोय पुलिसेचें नवे कांड भायर बसला। ट्रॅफिक विभागाचे पुलीस लोकांक आडवून फायन मारतात। कोट्यांनी रुपया सरकारी तिजोरेत वता, मात दिवचले वेगळेच कांड भायर सरला। वट्ट 17 लाख मायज गायब। हे प्रकरण उक्ताडार येताच पुलीस खात्यांक हेर पुलीस स्टेशनांकडच्यान हिशोब मागला। सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचले पुलीस स्टेशनांतले एके बायलेन खंय कॅश सारखी डिपॉझिट केली ना। दुबाव आयले उपरांत हिशोब दिवपाचो सोडून खंय तिणे कोलवाळे एस्कॉर्ट सेलांत ट्रान्सफर करून घेतली। पुलिसांच्या बँक खात्यात डिपॉझिट केल्ले पैसे आणि ट्रॅफिक पुलिसांचो इंटरनल रेकॉर्ड खंय जुळना। एके केशीचेच आकडे पळयात। फक्त 80,000 बँकेत डिपॉझिट केले, मात पुलीस स्टेशनांतल्या रेकॉर्डात 2,82,000 नोंद केल्ले, म्हळ्यार 2 लाखा वयर पैसे गायब। अशे तरेची कितलीशीच प्रकरणां मेळून दिवचले पुलीस स्टेशनांतल्यान 17,35,000 रुपयांचो गोंधळ। नेमा प्रमाण कॅश चलन आसता ते एका थारावीक स्टाफाकडे दिवपाचे आसता, ताणे ते बँकेत घालप। हे केशीत बायल कर्मचारी जबाबदार आशिल्ली, मात तिच्या कामाचेर दुबाव आयले उपरांत खंय तिणे हिशोब दिलो ना। वेल्यान सरळ कोलवाळे एस्कॉर्ट सेलांत आपली बदली करून घेतली। जानेर 2024 ते डिसेंबर 2024 मेरेन दिवचलचे 17 लाखांचे कांड भायर सरला। आता पुलीस ताचे पयलींचे रेकॉर्ड तपासपाक लागल्यात। दिवचलचो एसडीपीओ जिवबा दळवीन पुराय प्रकरणाची चौकशीचो रिपोर्ट उत्तर गोयच्या एसपी कडे दिला। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण दुबावीत बायल पुलीस कर्मचाऱ्या आड डिसिप्लिनरी एक्शन घेतल्या। चौकशी फुडें वता तशी रिकव्हरी आणि FIR जावं येता। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।